मनोज बाब नमस्कार. कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुका आयज म्हापसा मार्केटान? चड बरो मेळटा. लोक खूब वर्सां जालीं विटलेले आसा ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यांक आनी दोनूय जे कॅन्डिडेट आसा जे हेच्या पयलीं ते सिस्टमान आसले पूण सिस्टमान आसून पासून तेंच्यांनी कांयच केलें ना. एकटो 72 वर्साचो एकटो 77 वर्साचो जे आयज भोंवडिना पसून आयज जर मार्केटान पळयत जाल्यार कॅन्डिडेट येना. तेंचे स्लोगन येता भाऊ तुम आगे बढो पूण भाऊच ना. आगे बढो आनी कोणाक म्हणटा तेच कळना. भाऊच ना फाटल्यान आगे बढो म्हणटा. भाऊ आगे म्हणजे धांवलो काय फुडें अशी परिस्थिती लोक सोदता भाऊक पूण भाऊ नासता कोण तरी दुसरेच कोण भोंवता. सो ही परिस्थिती आयज जी जाल्या पळय ही जी केल्या पळय हेंच्यांनी हेजेर लोक विटलेले आसा आनी लोक फुटबॉलाक मत मारूंक सामके आतुरतेन रावल्या. ओके आतां समज म्हापसा मार्केटान जेन्ना तूं भोंवता तुका कितें हांगासरले इशू कितें आयकोंक येता लोकां कडल्यान? इशू म्हटल्यार स्टेप घातलो की इशू बसींच्यान देंवलो की इशू जो स्टार्ट जाता पळय तो त्या वाटेंतल्यान तूं भायर सरता तो मेरेन इशू आहा. हांगा गोंयकारांक बसपाक हांगा जागो ना. गोंयकारांक जागो आडोवपाक आपलो धंदो करतलो जाल्यार सकाळीं 5 बाजारान येवचें पडटा. ज्या बायलांनी 30 वर्सां 35 वर्सां 40 वर्सां हांगा धंदो केला ही बाजारपेठ उबी केल्या तेंकांच हांगा भिकारी कशें बसचें पडटा. भीक मागची पडटा जागो दी म्हणून. अशी परिस्थिती हांगा जाल्या. हांगा पळयत जाल्यार हांगा आमच्या बायलांक हांगा खंयचे खाचीतले जागे दिला आनी तांकां व्हडले व्हडले बरे बरे जागे भायल्या लोकांक दिला. हांगा शॉपां सगळीं भायल्या लोकांक गेल्लेलीं आसा. हांगा पार्किंगेच्या जाग्याचेर जर पार्किंग म्हणून बरयलां पूण थंयसर मोदी सगळ्याक जागे विकलेले आसा मायग्रंटांक. व्हेजिटेबल मार्केट आसा. व्हेजिटेबल मार्केटाच्या भायर आनी एक व्हेजिटेबल मार्केट जाला. फ्रूट मार्केटाच्या भायर फ्रूट मार्केट जाला. हांगा जे फुलांच्या बाजारान होलसेल करता तेच रिटेल करता. जे फ्रूट मार्केटान यार्डान होलसेल करता तेच भायर रिटेल करता. आनी आमची फ्रूटकारां नाल्यार फुलकारां बाबडी बोणी करपाक पासून रडटा. अशी परिस्थिती हांगा ह्या बाजारान केल्लेली आहा. ही दयनीय स्थिती आहा. हांगा जर कितें उजो लागलो आनी कितें जालें फायर जालें जाल्यार हांगा फायर ब्रिगेड वयतलो जाल्यार वाट ना. इतले हांगा जागे विकून फक्त ह्या बाजारपेठीचो धंदो करून दवरलेलो ह्या बीजेपीन आनी काँग्रेसीन. ओके आतां तुवें इतले इशू हायलायट केले. तुजें विजन कितें आसा म्हापसा मार्केटा खातीर फुडें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना? आमचें विजन सिंपल आहा. ह्या बाजारपेठेचेर आमी स्पेशल लक्ष दितले. ही बाजारपेठ आमच्या खूब काळजाक तेंकोन आसा. ह्या बाजारपेठेन जी शिस्त येवपाक जाय जेका लागून म्हापसाचो बाजार आमचो फेमस आसलो. पयलीं कशें आसलें तूं येयल्या उपरांत फळांचें मार्केट जाल्यार फळांचें मार्केट आसा. केळी जाल्यार केळी मेळटा. मडक्यो जाल्यार मडक्यो मेळटा. फुलां जाल्यार फुलां मेळटा. हांगा आतां जाय तें मेळटा. आमची हांगा बायलां कितलीं वर्सां बसतात पळय त्या फुटपाथार दुकानांच्या फुडल्यान तेंकां एक जागो दिवपाक हेंच्या कडेन जांक ना पूण भायल्या लोकांक दिवपाक जाला. सो तेंच्या जाग्याचो जो प्रश्न आसा तो ऑन प्रायोरिटी आमी सॉल्व करतले. जे कोण हांगा होलसेल विकता तेच रिटेल विकता ते आमी बंद करतले. आनी जे मायग्रंटांक हांगा पार्किंग नाल्यार आनी खंय जागो दिला मार्केटाच्या भायर जागो दिला आनी धंदो केला पळय तो सगळो आमी बंद करून उडयतले. ओके आनी तुवें पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर तुवें उलयलां. आतां तुका कितें दिसता आमची पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जी आसा ती खूब जुनी आसा आनी ती तश्याक तशी आसा. तेजेर कितें तुजें उलोवणें आसा आनी तुका कितें दिसता आमी इम्प्रूव करूं शकता? कित्याक डबल इंजीन करून सगळे सुख सुविधा आसा म्हणून आमकां सांगलें. आयज जर आमी ही बायलां जर घरा वयतलीं जाल्यार तांकां घरा वचपाक बसींक सोदचें पडटा. आयज जेन्ना कामगार वर्ग आसा आमचो नाजाल्यार कॉलेज स्टुडंट आसा स्पेशली चेडवां आनी बायलां आसा तांकां बसींच्यान जर आपल्या गांवांच्यान सिटीन येतलो जाल्यार आयज इतलें डिफिकल्ट आसा. कित्याक ती जेन्ना बसीन चडटा तेन्नाच मायग्रंट चडटात. तेन्नाच तो मायग्रंटांचो लेबर चडटा. तांकां उबे रावपाक पासून दिना. तांकां हात लायतात त्रास करतात छेडखानी करता. हे सगळे गजाली चल्ला. येदे व्हडले महिलांची उदरगत म्हणटा. आयज 1200 करोड आसलेले संपत्ती आसलेल्या बायलेची उदरगत ते करपाक पेटले. पूण एक गोंयकारांची एक बायल आसा नाल्यार चेडूं आसा जे कॉलेजीक वयता नाल्यार कामाक वयता तेका एक एक्सक्लुजीव बस घालपाक ह्या बीजेपी कडेन जावंक ना. आतां आमी बोवाळ मारलो म्हणून एक टायम घालीत ते पूण आमकां जाय घातलेली कोणाच्या आमच्या हेच्या बोवाळाक लागून नाल्यार आनी कित्याक लागून पूण आमच्या चेडवां आनी बायलांक गांवांतल्यान सिटीन येवपाक बसी जाय. कामाक वचपाक कामा वयल्यान वचपाक घरा कॉलेजीन वचपाक कॉलेजींच्यान येवपाक तांकां बसी जाय. हे जर बसी ना जाल्यार अशेंच हे मायग्रंट येतले आमच्या चेडवां बायलांक त्रास करीत रावतले हात लायत रावतले आनी फकाणां करीत रावतले आनी हें सद्या चल्लां. हेचेर सरकाराचें अजिबात लक्ष ना. ओके मनोज बाब आतां तुवें सांगलें की आतां समज निवडून येयलें जाल्यार हे सगळे इश्यूज तूं सॉल्व करतलो आनी तुजें एक विजन आसा. म्हाका सांग आरजी एज अ पार्टी तूं कसो पळयता नॅशनल लेवलाचेर? आतां समज तूं निवडून आयलो फाल्यां जाल्यार तुजो सपोर्ट कोणाक आसतलो? कित्याक हे सगळ्यांच्या तकलेन एक प्रश्न आसा की बाबा युपीएक सपोर्ट दितलो काय एनडीएक सपोर्ट दितलो? आमी एनडीएक तर सपोर्ट दिवपाचेच ना. जे नॉन बीजेपी अलायन्स आसा ताका आमचो सपोर्ट दितले म्हणून आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. कित्याक ह्या बीजेपीन जी देशाची वाट लायल्या पळय ती सगळ्यांक खबर आसा.
हांगा आयज गोंयान जर पळोवपाक गेल्यार ही काँग्रेस आसा म्हणून बीजेपी जिखता. इतलीं वर्सां हो काँग्रेस वीक कॅन्डिडेट घालतात, सेटिंगां करतात म्हणून बीजेपी जिखता. म्हणून ह्या फावट आरजी येयल्ली आसा. आमी गोंयकारांचो आवाज संसदेन व्हरतले, पार्लिमेंटान व्हरतले, आमचे जे विशय आसा ते वचोन मांडटले आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून ते उबे रावतले, निर्भीडपणे उबे रावतले. आयज हांगाल्यान जे वयता नॅशनल पार्टीचे एजंट कशे जे वावरता पळय, आमी एजंट कशे वावरपाचे ना. आमी गोंयकारांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून थंय वयतले आनी जसो एसेंब्लीन आमचो आमदार उजो करता पळय तसोच उजो आमी पार्लिमेंटान करतले. थँक्यू मनोज बाबा. आणि तुका विचारपाक सोदता, आतां 39 एचेर तुमी स्टार्टिंगेन खूब कितें बोवाळ केल्लो, पूण हालीं तो बोवाळ दिसना, अशें कित्या खातीर? आतां इलेक्शन येयला, इलेक्शनाची कॅम्पेन चल्ला. ह्या टायमार प्रोटेस्ट करपाचो टायम न्हू, हांगा लोकां कडेन पावपाचो टायम आसा. जसो हे इलेक्शन सोंपल्या उपरांत हो जो विशय आसा तो आमी गांवां व्हरतले, घरान व्हरतले आनी हेचेर एक महा प्रोटेस्ट जो आसा पळय तो करतले. आनी ह्या विश्वजीत राण्याक, ज्या विश्वजीत राण्यान आयज गोंय विकपाक काडला, जेणे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 60-70 लाख स्क्वेअर मिटर जागो त्यांनी कन्वर्ट केला ह्या लास्ट 3-4 म्हयन्यांक. हे जे कितें आहा पळय तेजें ते सगळो भांडाफोड आमी गांवां वचून करतले, मेगा प्रोटेस्ट करतले आनी 72 आणि 39 आहा पळय ते स्क्रॅप करून घेतले. ओके मनोज बाबा, आणि अखेरचो क्वेश्चन, आता ॲज अ यूथ पिढी, जे युवा जे आसा ते दे लूक अप टू यू, सो म्हाका सांग तेंच्या खातीर आतां अनएम्प्लॉयमेंट अशें सगळेंच म्हणटा, आनी कितें इशू आसा तेच्या खातीर जे तूं हायलायट करूं शकता? अनएम्प्लॉयमेंट इशू कित्याक आसा? आतां गोंयकार हे आतां बीजेपी जर पळयत नाल्यार काँग्रेस ते कितें म्हणटा की गोंयकार काम करिना. जेन्ना 1919 गोंयान इंडस्ट्रियलायझेशन जालें तेन्ना आमचे कोमदाद जागे आमच्या जाणट्यां कडल्यान, आमच्या गांवकारां कडल्यान ह्या सरकारान घेतले. तेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो. 8 आणे रुपया 5 रुपयान आमचे जागे घेतले, लाखांनी स्क्वेअर मिटर, 4 लाख 5 लाख 10 लाख स्क्वेअर मिटर घेतले इंडस्ट्री सेटअप करपाक आनी आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दितले म्हणून. ह्या काँग्रेसीन तेन्ना फक्त कितें केलें, जागे घेतले, इंडस्ट्री हाडले आनी त्याच्या सायडीक बस्ती बसयले, मायग्रंट हाडले. एक कायदो तेंच्यांनी करूंक ना आमच्या गोंयकारांक काम मेळपाक जाय म्हणून, रिजर्वेशन थंय करूंक ना. आनी हे अशें न्हू की प्रायवेट कंपनी, हे कंपनी प्रायवेट जाग्याचेर आहा, हे कंपनी गव्हर्मेंटाच्या एक्वायर्ड जाग्याचेर आसले, लोकांनी दान केल्ल्या जाग्याचेर आसले, ज्या जाग्याचेर हक्क आमचो आसलो. ह्या काँग्रेसीन तेन्ना कांयच करूंक ना म्हणून आमच्या भुरग्यांक, स्पेशली सालसेटचे भुरगे, कित्याक वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट येदी व्हडली, एशियांतली सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट, थंयसर तेंच्यांनी रिजर्वेशन दवरल्या ना कारणान आमच्या सालसेटच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडलें. आनी आयज ते बोवाळ मारता की ड्युअल सिटीजनशीप आमी करतले. जेन्ना काँग्रेसचो डबल इंजीन आसलो इतलीं वर्सां वयर आनी सकयल, तेन्ना हेंच्यांनी ड्युअल सिटीजनशीप कित्याक करूंक ना? तेन्ना हेंकां कोणें आडयल्ले? आनी ज्या भुरग्यांक आमच्या आयज ते एम्प्लॉयमेंट ना म्हणटा, सरकारान आयज गेम केल्या, ही तुमकां सांगता, भुरग्यांक कळपाक जाय आमच्या युथाक. ह्या सरकारान सांगलें की आमी एप्रेंटिसशीप म्हणून भुरग्यांक धाडटले. हेंच्यांनी एमपीटीन भुरग्यांक एप्रेंटीस म्हणून धाडले, गोवा शिपयार्डान धाडले. गोवा शिपयार्डान धाडले, 1 वर्स भुरग्यां कडल्यान एप्रेंटिसशीप करून घेतली, 6,000 तांकां स्टायपंड दिलो आनी 1 वर्स जाल्या उपरांत घरा बसयले आनी मायग्रंटांक काडले आनी बरे जॉब दिले, 50,000 60,000 सॅलरीचे. तशेंच हेंच्यांनी इंडस्ट्री सेटअप केले, पूण ते इंडस्ट्रीन एकूय ते इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर हेंच्यांनी उबारूंक ना. आतां एका इंडस्ट्रीन 400-500 प्लॉट आसता, भितरले सपोज 5 प्लॉट जर ह्या सरकारान स्कील डेव्हलपमेंटाक दवरलेले, इंडस्ट्री कडल्यानूच CSR फंड घेतलेलो, इंडस्ट्रीक जाय तीच जर ट्रेड थंय शिकयल्ली आनी तांकां जर थंयसर कंपल्शन घातलेलें की थंय शिकता त्या भुरग्यांक तुमी कामाक घेवपाक जाय, तांकां कन्फर्म करपाक जाय, जाल्यार एकटोय भुरगो आयज बेकार उरचो नासलो. गोंयकार जे काम करिना म्हणटा पळय तांकां सांगपाक सोदता, हांगा जी बसतात पळय बायलां, 40 वर्सां 50 वर्सां जालीं, 70-80 वर्सांची बायलां हांगा काम करता. सो गोंयकार काम करिना म्हणटा पळय ही सगळी फकाणां. कोण हांगा वाऱ्याचेर पोट भरिना, कोण हांगा दुसऱ्यान दिल्ल्या पयशांचेर पोट भरिना, सगळे जाण कसले ना कसले काम करतात. इंजिनियर पासून 12,000च्या सॅलरीक एअरपोर्टाचेर वयता. ही परिस्थिती ह्या सरकारान युथाची केलेली. हांव सगळ्या युथां कडेन मागता, आयज तुमचे आवय आपूय तुमकां शिकयता, तुमी कॉलेजीन वयता, वाळपयच्यान पणजे वयता, मांद्र्याच्यान तुमी युनिवर्सिटीन येतात, आयज काणकोणच्यान तुमी युनिवर्सिटीन येतात, त्या भुरग्यांक सांगता तुमचे आवय आपूय त्रास काडटा. तुमी शिकल्या उपरांत तुमकां जॉब मेळटलो म्हणून सरकार गॅरंटी दिवपाक शकना. वर्साक 20,000 धावेचे भुरगे पास आवट जाता, 17-18,000 12वीचे भुरगे पास आवट जाता, 7 ते 8,000 टॅक्निकल एज्युकेशनाचे भुरगे पास आवट जाता. जाल्यार हे भुरगे पास आवट जावन वयता खंय? हेचो कोणेच शोध लागना, नाल्यार हेचो कोणेच रिसर्च करूंक ना, स्टडी करूंक ना. सो हे जे आयज बबल आसा पळय, हो इल्युजन आसा, मोदी 400 पार आनी स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत भारत बीन पळय, ही सगळी फकाणां, ही फटिंगपणां. विकसीत जाला जाल्यार प्रमोद सावंत जाला, तेजी फॅमिली जाला. विकसीत जाल्यार विश्वजीत राणा तेजो फॅमिली जाला, मायकल लोबो तेजी फॅमिली जाला, बाबूजान तेजी फॅमिली जाला. हांगा विकसीत गोंयकार जावंक ना. हांगा गोंयकार फोंडान पडला. जर कोणाक पळोवपाक जाय गोंयकार कसो रडटा तो मागता सगळ्यां कडेन, बाजारान या आनी ज्या बायलांनी बाजार घडयला तेंच्या कडेन वचोन 2 मिनटां उलया, तुमकां कळटलें 25 वर्सां गेली फाटली ह्या श्रीपाद नायकान कितें केलें आनी 60 वर्सां ह्या BJP आनी काँग्रेसीन कितें केलें तें.
धन्यवाद मनोज बाब, तुवें बऱ्यापैकी सगळी आमकां आन्सरां दिली आसा. आनी आतां एकूच तुका एक लास्ट लायट हार्टेड क्वेश्चन विचारपा जाय. तूं आतां इतलें कॅम्पेनींग करता आनी गरमेन सुद्दां तकली फ्रस्ट्रेट जाता आसतली. तूं काम डावन जावपाक खंयचें सॉंग आयकता? सॉंग आयकपाक आमचे आतां लेटस्ट सॉंग रिलीज जाल्लें आसा आमचे अमित नायकाचे वेकिंग रन, तेच आयकत आसा आमी. ओके, धन्यवाद मनोज बाब.